आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय घडामोडी. फोंडा फर्स्ट आणि रोटरी क्लबान अंत्रुजोत्सव 2014 चे आयोजन केले. ह्या वेळार बरेच सांस्कृतिक कार्यावळी जाल्यो. सुवाळ्याक फोंड्याचो पुलीस निरीक्षक सी.एल. पाटील आणि हेर मानेस्तांचो भोवमान केलो. फोंड्याचे कला मंदिर येवपी 6 म्हयन्यां भितर सुरू करपाचे उतर आमदार लव मामलेदारान दिला. कला मंदिराच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयलो. बिलो जर तेची सगळी क्लियर जाली आनी ताका आतां रिमेनींग फंड जर सारको टायम टू टायम मेळ्ळो जाल्यार विदीन 6 months आय एम एश्युअर्ड. कितलो खर्च येता तेका टोटल? जवळ आतां 45 कोटी सुमार जाले. बायणा राजस्थान ग्रामीण मेळाव्याचे उक्तावण केला. ह्या मेळाव्याक सुमार 75 स्टॉलांनी वेगवेगळे सामान आसतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पश्चिम विभागीय सब ज्युनियर फुटबॉल फायनलीत महाराष्ट्राकडे हरून सुद्धा गोंय राष्ट्रीय पांवड्यावेल्या सर्तीत खेळपाक पात्र थारला. पश्चिम विभागीय सर्तीत 5 टिमी खेळिल्ल्यो, तातूंतल्यो टॉप 2 टिमी राष्ट्रीय सर्तीत पात्र थारल्यो. महाराष्ट्रान पयली सुवात जोडली. शेनवारा सांजे जाल्ल्या फायनलीत महाराष्ट्रान गोंयाक 3-0 मारले. ही सर्त बाणावलेच्या ट्रिनिटी ग्राउंडार जाली. Junior National Football Championship. इतल्यान खबराची तर हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.